Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. भोव मोगाच्यानो आम्ही पवित्र आत्म्याविषयांत जाता तितलें जाणा जावंक प्रयत्न करमोसो भाई ह्या झाडात सुमार शिकून आम्ही ऐकल्या. आज आम्ही एक नवी शिकून ऐकाया. ती होली स्पिरिट लीड मी टुडे. एक दिवसा आम्ही पवित्र आत्म्या तू म्हाका चलोवन व्हर. ते सोबीत कंठार आसा तुमकां गोत्ता. प्रेशियस लॉर्ड टेक माय हँड लीड मी ऑन लेट मी स्टँड. पळय मोगाचे न्हू आमी ते म्हणटा पूण आमचो हात पवित्र आत्म्याक धर म्हजो हात म्हाका चलोवन व्हरू. असो एक बापाय ल्हान भुरग्याक आपल्या हाताक धरून चलोवन व्हरता तशें हर एक परिस्थितीन म्हाका चलोवन व्हर पवित्र आत्म्या म्हण आमी मागतोंगी. आमचो हात दितोंगी. पळया आमी सकाळी उठता आसतना तितकेशे सूर्य उदोवच्या वेळार आमी भायर गेल्यार कितलें सोबीत वातावरण तें आकाश आणखी सूर्य उदवना तामसे किरणां दिसतात. मोड सगळे भांगराळे रुप्याचे मोड वातावरण शीतळ वारे व्हाळटा प्रशांत वय बरें दिसता. पण आमी भितर येत आसतना आमच्या मोतीक बहुशा त्या दिसाचे प्रॉब्लेम्स मोतीक येतात. समस्यो कितें पुरा आज करूंक आसा खंयचे जावंक पुरो गोवाक बायलेक आस्पत्रेक व्हरूंक आसा कितें रिपोर्ट येता की कितें की भुरग्याचे फीज भरूंक आसा. नाना तरेच्यो समस्यो ते मोतीक येता आसतना आमकां एक फावटी चीट मारता म्हण वेत आमी कांगाल जातो म्हण वेत आमकां कितें करचें वाट दिसना आसूं पुरो. त्या परिस्थितींत मोगाच्या न्हू एक सत आमी विसरतो. कितें तें सत आमी त्या आमच्या हर एका दिसाच्या त्या राटावळीमध्ये या आमच्या समस्यांच्या झुजामध्ये आम्ही एकसुरे नाव आमकां मदत दिवच्याक आमकां आधार दिवच्याक आमकां बुजवण दिवच्याक आमचे कितें समस्यो कशे परिहार करचे म्हणलें कळोवच्याक आमचे संगता आमकां पवित्र आत्मो आसा. त्या पवित्र आत्म्याचो आधार आमी सोदतोंगी. आमच्या राटावळीमध्ये पळया पयल्यान जावन सांगचें जाल्यार आमच्या राटावळीमध्ये आमच्या संगता पवित्र आत्मो आसा म्हणल्यार आमी विसरतो. जेजून आमकां आपलो पवित्र आत्मो बसयतना अशें सांगलें शिसांक जुआंवचो 14 अध्याय 26 वचन तिकेचे वाचपे जॉन 14:26. कोण म्हजे नावी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळें तुमच्या उगडासा काडटलो. पळया जेजू आमकां पवित्र आत्मो बसयतना कितें म्हण बसयता. पवित्र आत्मो जेजू सांगता आमचो शिकोणदार टीचर. सांगातात इंग्लिशांत ते ट्रान्सलेशनांत अशें आसा एडवोकेट. when the advocate comes पवित्र आत्मो आमचो एडवोकेट आमचो वकील. बापा समोर तो आमच्या तर्फेन उबे रावता आमच्या खातीर मागता. वय तो आमचो एडवोकेट आमचो टीचर. सांगातात जेजू कम्फर्टर म्हणटा. तो आमचो बुजवणदार म्हणटा. तो आमचो गाईड म्हणटा. आमचो मार्गदर्शक तो. पळया आमकां तो अशें आमच्या
समस्यांक हो मार्गदर्शन दिता. कशें करीचे, कितें करीचे, अरे तो कळयता. तो देव, ताका सगळी गोष्ट आसा. पूण आमी मस्तपटी कितें जाता, आमी आमच्याच जाणवायेचेर, आमच्या बळाचेर, आमच्या कितें म्हणून आमच्या समजण्याचेर, अशें आमी आमच्याच बळाचेर, आमच्या समजण्याचेर, आमच्या जाणवायेचेर आमी वंदून आमी कितें करता, पवित्र आत्मो ल्हव कानान पुसपुसतात. व्हडल्यान आवाज करून सांगिना, गडगडो तशें ना. हळू ताळो, मधुर ताळो, ल्हान ताळो तुमच्या कानान पुसपुसता आनी एकल्याक आयकना. ते आमकांच आयकूंचे कश्ट आसा. पळया, हे जावन आसा पवित्र आत्म्याक आमकां जेजू आमचो टीचर, एडवोकेट, गाईड, कम्फर्टर, शिकवणदार, वकील, मार्गदर्शक, उजवणदार ईश्वर जावन आमकां दिला. ह्या पवित्र आत्म्याक आमी आमचो हात दितावंगी, हात दिवन पवित्र आत्म्याक कशें एक बापय ल्हाना भुरग्याचो हात धरून आपूण व्हरता, तशें म्हाका तूं चलोवन व्हर. लीड मी होली स्पिरिट म्हणटोंगी. दुसरें जावन कित्याक जाता तें, कित्याक आमकां देव अंतिसिमतिनाचो तिसरो जण आमचे सांगात, आमचे भितर, आमचे सोबे आसूंक फावो केल्लें आसतना ती येसोर सांगत्यानी आमकां आदार जावन दिल्लें आसतना आमी खबरपटी आमच्या ह्या दिसपडत्या जिविताच्या राटावळींनी आमी कितें करता, पवित्र आत्मो म्हजे सांगता आसा म्हणल्यार विसरता. ताचो ताळो आयकूंचे आसूं दी, आमी विसरता. म्हजे भितर पवित्र आत्मो आसा, म्हजे सांगता पवित्र आत्मो आसा, तो म्हाका आदार दिता, तो म्हाका चलोवन व्हरता, तो म्हाका मार्गदर्शन दिता म्हणलें आसत आमी विसर. हाका ते विशेष जावन पवित्र आत्म्याक आमी आमचो हात दिवन म्हाका हाताक घालून चलोवन व्हरचें म्हळ्यार म्हजें म्हणलें स्वतंत्र, म्हजें म्हणलें कंट्रोल, त्या समस्येचेर नियंत्रण, कितें समस्या हांवें हँडल करीचे, त्या समस्येचेर नियंत्रण, म्हजी जाणवाही हें पुरा सोडूंक आसा. हें पुरा सोडूंक आसा. देखून सांग पावल आमकां रोमाकारांक बरयल्या 8व्या अध्यायात 5व्या आनी 6व्या वचनांत अशें सांगता. वाच पळय. रक्तमांसाक खाल जावन जियेतात ती रक्तमांसाचे अपेक्षेप्रमाणे जियेतात. आत्म्याच्या पदवेकाल जियेतात ती आत्म्याच्या अपेक्षेप्रमाणे जियेतात. पळय, आता दोन आसात, दोन संगती आसात. एक म्हजे थंय हांवें पयलें सांगलां आमकां कूड, आत्मो, प्राण आसा. आमी मन म्हणटा, मन आसा का आमचे मन रक्तमांसाचे होंदवण्या प्रकार जियेता जाल्यार, ताका खाल जाता जाल्यार आमी रक्तमांसाचे होंदवण्या प्रकारच जियेता. आनी तें कितें करता, मुखार काल म्हणटा बरोबर पळय, रक्तमांसाचे अपेक्षेचो फळ मरण, आत्म्याच्या अपेक्षेचे फळ जीवित आणि शांती. पळया, आता हांव म्हज्या रक्तमांसाच्या होंदवण्या प्रकार म्हाका कितें जाय तें हांव करता. हांव
हे प्रॉब्लेम हांवच सॉल्व करता, हांवच हे परिहार करता. हांव अशें म्हणीन जाल्यार म्हज्या रक्ता मांसाच्या हुंदवण्या प्रकारान चलीन जाल्यार ते म्हाका मरण हाडटा. पूण आत्मो म्हाका कितें सांगता ते आयकून आत्म्या प्रकारान चलूंक तयार जाल्यार म्हाका जिवीत आनी शांती समाधान मेळटा. हे आमी कितें करता, मस्त आमच्या रक्ता मांसाच्या हुंदवण्यांक आमी विधयता. पयस रत्नाचो ताळो आयकलो कित्याक हाका मुख्य जावन आमी सांगिचें म्हळ्यार आमकां पवित्र आत्मो दिसना, पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकना, तो वाटी खंयची दाखयता कितें कळना. म्हजो म्हणलो कंट्रोल आसिना, म्हजी म्हणलें जाणवाय जावं समजणे म्हज्या समजण्या प्रकार कितें कशें करपे तें करूंक ना. संपूर्ण पवित्र आत्म्याक चलून म्हणचें जाल्यार हांवें म्हजें म्हणलें स्वतंत्र उगडोवन काडूंक अशें देखून आमी चडटा आमचे समजणेक आमच्या जाणवेक त्या प्रकार म्हाका अशें केल्यार बरें, अशें केल्यार वायट जावंक पुरो, ह्या वटेन वचचें न्हय, ह्या वटेन गेल्यार बरें, अशें आमी आमचीच जाणवाय आमचीच समजणी आमी उपयोगसून पवित्र आत्म्याचो आदार मागिनो. तूं म्हाका चलोवन लीड मी ऑन, होली स्पिरिट लीड मी टुडे, लीड मी इन दिस प्रॉब्लम, ह्या समस्यांत तूं म्हाका वाट दाखय, गायड मी, लीड मी आमी सांगिनो. हे जावन आसा दुसरें आमच्या रक्त मांसाच्या हुंदवण्या प्रकार आमी चुकोवन पळयता. तिसरें जावन सांगचें जाल्यार आमी पवित्र आत्मो दाखयता त्या वटेन वचूंक आमी की हे जावन प्रश्न पळया. पवित्र आत्मो दाखयता ती वाट आमकां गोत्तुना, आमकां एक गोत्त आसा कितें आमी पवित्र आत्म्याचे पार्टनर. पळय बाय 1 Corinthians 7:9 आम्ही देवाचे सेवेंत, आमी देवाच्या सेवेंत सहवावराडी. वी आर पार्टनर्स विथ गॉड. आमचे सांगता पवित्र आत्मो आमचो पार्टनर. आमचे कितेंय समस्या आसूं आनी कितेंय आसूं तो आमकां मार्गदर्शन दिता एज अ पार्टनर. हे आमी विसरता. आमकां कितें उडास येता, पवित्र आत्मो खंयच्या वाटेन व्हरताली. इस्रायल प्रजेक इजिप्त देशांतून बसयल्ल्या कानान गांवाक येवंक चड्ड म्हळ्यार फास्ट गेल्यार 11 दीस खंय. तिगे भुरगीं ल्हान गोरवां मनजातीन पुरो आहले, तिगे स्लो जावन गेल्यार 14 दीस पुरो आहले. कितली वर्सां लागली? 40 वर्सां लागली. तशेंच पवित्र आत्मा म्हाका चलोवन व्हरतात. तिके वाच पळय तें एक्सोडस चॅप्टर 13 वर्स 17-18 तिके वाच. परक्यान लोकांक भायर वचूंक सोडलें, परक्यान लोकांक भायर वचूंक सोडलें तेच ना. देवान तांकां फिलिस्तियांच्या देशाच्या वाटेन मोटवी ती जाल्यारी, मोटवी ती वाट मोटवी 14 दिसां भितर पावूं येते. मागीर मोटवी ती जाल्यारी वेलिना, त्या वाटेन व्हरूंक ना. कित्याक कितें जालें हांव सांगता. फिलिस्तियां विरुद्ध झुजूंक पडल्यार हे भियान आयल्यात मात्र कांगाल जाल्ले कशें दुसचें म्हूण परतून इजिप्टाक पाटी वेती ते म्हणून देवान तांकां बोवाडो काडून राउंड अबाउट वे म्हणटात. राउंड अबाउट बोवाडो काडून वेलें. 40 वर्सां लागली. आनी मोगाचें न्हू. तशेंच आमकां खंयच्या वाटेन व्हरता गाय. बेगीन जावचें काम कितलीं वर्सां जातात गाय, म्हयने जातात की वर्सां जातात की गोत्तू ना.
वाटी गोत्तू ना आमचो म्हणलो कंट्रोल ना अशें आसतना आमी पवित्र आत्म्याक म्हजो हात दिव न्हू म्हाका चलून म्हणटोंगी पळया केदारा आमी तशें आमकां लीड मी होली स्पिरिट म्हणून आमचो हात ताच्या हातान दितो तो व्हरतना सारकें व्हरता खंय चुकाना तो आमकां आमच्या फाटल्यान इजाया प्रार्थी म्हणटा 30 अध्याय 21 वचन आयजाया 30:21 अशें सांगता पळया जावं तूं उजव्यान वेताना जावं तूं दाव्याक वेताना तुझ्या फाटल्यान तुझे कान ही उतरां आयकतली हीच ती वाट तेचेरच चलून वच ह्या वाटेन चलून वच प्रेज द लॉर्ड पळया पवित्र आत्मा आमकां सांगता रावून आमचे सांगता तो वेता आमकां वाट दाखयता उजव्याक गुयजे दाव्याक गुयजे तो कळयता तशें जाल्ल्यान मोगाचें न्हू आमी चवथें जावन सांगचें जाल्यार आमी पवित्र आत्मो आमकां जिविताच्या वाटेन आमी आयकलें 8व्या अध्यायाच्या रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 8वो अध्याय 6व्या वचनांत आमी आयकलें रक्त मांसाचे वंदवणे न्हय बगर आत्म्याच्या वंदवणे प्रकार आमी चलतो जाल्यार ही जिविताची वाट शांती समाधानाची वाट पवित्र आत्मा आमकां त्या वाटेन व्हरता जिवीत मरना थंय व्हरना आमकां मरणाच्या वाटेन व्हरना आमकां जिविताच्या वाटेन व्हरता देव आमकां केलींच मरण दिवंक काशें ना देव आपल्या भक्ताच्या मरणांत वयशांत दूख पावता देखूनच देवान आमकां खात्री दिल्या कळ्ळें कितें वाजवणी दिल्या जेरेमाया प्रवादी मारिफात 29 chapter verse 11 देवाची बसवणी इतली सोबीत सुंदर आसा आयकया आमी तुमचे पासून म्हज्या मनान कसले योजना आसात म्हणून हांव खरें ना देव सांगता बाबा बाये तुझ्या विशयांत म्हाका एक योजना आसा ते हांव जाणा आसा तुमच्या हिता पासून तुमच्या बऱ्यापणा पासून फॉर युअर गुड नाही तुमचे शास्त्रेपासून नॉट फॉर युअर डिस्ट्रक्शन तुमच्या शास्त्री प्रकार नाही ह्यो योजना तुमच्या हितापासून बऱ्यापणापासून तुमच्या उदरगतीपासून भरवशान भोगलेलो फुडार तुम्ही कितें भरवसतात एक फुडार तुम्ही कितें आशेतात म्हजे फ्युचर अशें आसचें म्हाका तशें जायचें म्हज्या भुरग्यांक अशें जायचें हे तुम्ही कितें आशेतात तेंच आमी तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो योजना पळया तशें आसतना आमच्या बऱ्यापणा खातीर नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन म्हणटा जाल्यार पवित्र आत्मा आमकां देवाची खुशी जाणा आसलो पवित्र आत्मा देवान म्हजे खातीर कितें योजना केला त्या योजना प्रकार म्हाका आपूण व्हरता चलोन व्हरता तशें जाल्यार धैर्यान हांवें म्हजो हात दिवया Holy Spirit lead me according to the plans of God. देवाच्या योजना प्रकार तो म्हाका लीड करता वय मोगाचें न्हू आमी ह्या देखून 5वें जावन सांगचें जाल्यार कितें आसा हे आमी पवित्र आत्मा म्हाका म्हजे सांगात आसून हांव हें भियेचें म्हणना तो म्हजे सांगात चमकता ही इज वॉकिंग विथ मी त्या वाटेन तो म्हाका चलून व्हरतना तो म्हज्या सांगात आसा हांवें भियेचें म्हणना त्या देखून म्हजो हात हांवें धैर्यान म्हाका तूं चलून व्हर पवित्र म्हणना धैर्यान दिव्य देखून हांव सांग पावल आमकां घरांत बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 16-17 वचनांत अशें सांगता आयकया Galatians chapter 5 verse 16 and 17 आणि आता हांव तुका सांगता आणि आता
तुका सांगता आत्म्या प्रमाणे चला आत्म्या प्रमाणे चला ते दळा तेदळा रक्त मांसाच्यो ओढण्यो रक्तपासाचे ओढण्यो तुम्ही दादोश करची ना तुम्ही दादोशी करची ना कित्याक कित्याक कुडीच्यो ओढण्यो कुडीच्यो ओढण्यो आत्मिक आदर्शांक विरोध आत्मिक आदर्शांक विरोध आणि आत्मिक आदर्श आणि आत्मिक आदर्श कुडीच्या ओढण्याक विरोध कुडीच्या ओढण्यांक विरोध एकामेकाचेर त्यो एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ल्यावर विरोध जाल्ल्यावर मी तुम्ही करूंक अपेक्षितात तुम्ही करूंक अपेक्षितात ते तुमच्या वरवीं तुमचे करूंक जायना हांगा झूज आसा एक झूज कितें ती आमच्या रक्तामासाच्या वंदवण्यांची तशेंच आत्म्याच्या वंदवण्या ह्या दोनांमध्ये झूज जाता आत्मो चैत्य झूज कश्टांची स्पिरिच्युअल बॅटल आमकां पवित्रत्व दाखोवन दिता आमी केदाळा रक्तमासाच्या वंदवण्याक फुडे जायनासतना आत्मो चलून व्हरता त्या प्रकार पवित्रत्म्या तूं म्हाका लीड कर तूं म्हाका चलून व्हर लीड मी टुडे म्हणटा आसतना पवित्रत्म्याक गोत्ता पवित्रत्म्याक हांवें कसली आत्मीक झूज झुजूंक आसा म्हाका वाट दिसना आसूंक पुरो म्हाका कळना आसूंक पुरो म्हाका कंट्रोल ना आसूंक पुरो हांव त्या मांडावळींत म्हाका कांयच कळना समजना आसूंक पुरो पवित्रत्म्याक सगळी गोत्ता पवित्रत्म्याक देवाक म्हज्या विशयान कितें योजन आसा तें गोत्ता तें योजन केदाळा संपूर्ण करचें तेंय गोत्ता ते योजनांत खंयच्या वाटेन वचचें तें पवित्रत्म्याक गोत्ता पूण हांव कितें करता रक्तमासाच्या वंदवणेन म्हजी समजणी म्हजें ज्ञान म्हजें विजडम जाणवाई हे हांव पळोवंक गेल्यार आनी म्हजें बळ म्हजे रिसोर्सीस म्हाका कितें पुरा आसा ते उपयोग सुनो हांवें कशें करवेत पूण पवित्रत्म्याक देवाची म्हज्या विशयांतलें योजन बरें बद्दल अशें केल्यार त्या योजना प्रकार हें जाता तें योजन जारी जाता म्हज्या जिवितांत त्या देखून पवित्रत्व म्हाका सारक्या वाटेन व्हरता देवाच्या योजना तें संपूर्ण कायाक व्हरून पावयता ह्या देखून हांवें धैर्यान पवित्रत्म्या तूं म्हाका चलोवन व्हर लीड मी होली स्पिरिट लीड मी टुडे टेक माय हँड प्रेशियस लॉर्ड अँड लीड मी ऑन कितले सोबीत कंटार ते आमी म्हणवेत त्या प्रकारे आमी चलोवंक जाय सोबीत जावन सांगचें जाल्यार मोगाच्यो न्हू आमकां पवित्रत्व खंयच्या वाटेन व्हरता कितें करता गोत्तू ना पूण जेजून आमकां एक आश्वासन दिलां कितें तें आश्वासन भयतिक्य वाचू जो आमचो एवंजेल 16 अध्याय 13 वचन जॉन 16:13 सताचो पवित्रत्व आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सता कोण पायतलो कोण सता कोण पावयतलो खंय पावयता आमकां पवित्रत्व पळया म्हाका ते गुगल मॅप आसा न्ही गुगल मॅप तुमकां गोत्ता तें कितें करता गो स्ट्रेट देन टेक ए टर्न गो स्ट्रेट फॉर 100 meters देन टेक ए टर्न टू द राइट तितल्यान सांगता मागीर कितें करचें सांगना तुवें स्ट्रेट वचून 100 meter वचीचें गेल्ल्या मागीर राइट टर्न काडचें तितल्यान पयलें 1 minute सांगतात पवित्रत्व तसोच आमकां सकट सांगिना मुखार खंयचे खंय मनशार वचूंक आसा कितें कांय सांगिना पूण एक खात्री कितें म्हाका पवित्रत्व म्हाका संपूर्ण सतांत व्हरून पावयता सत म्हणटा आसतना म्हजे आतां एक चिंत्या एक परिस्थिती एक प्रॉब्लम ह्या प्रॉब्लमांत म्हाका कितें सत तितलें मात्र उगडापें करना पवित्रत्व म्हाका कितें उगडापें करता देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत कितें आसा त्या प्रकार त्या परिस्थितीक तरी जावन देवाची स्वता म्हाका उगडापी करता अशें म्हाका कांयच बेज म्हणना पवित्रत्व म्हाका सतांत येवन पावयता संपूर्ण सतांत व्हरून पावयता सत म्हळ्यार जेजू जेजू थंय व्हरून पावयता जेजू म्हाका बापात येवन पावयता अशें मोगाचें न्हू केदारा हांव न्हू पवित्रत्म्या टेक माय हँड लीड मी ऑन म्हणटा केदारा म्हजो हात पवित्रत्म्याच्या हातांत दिता एका ल्हाना बालशा बरी तो म्हजो बापाय जावन
म्हाका चलून व्हरता, जाणकांचो चलून व्हरता. आमी हे जाणा चैन काला रोमाकारांक बरयल्ले 8व्या अध्यायाचे 14वें वचन, those who are led by the Spirit are children of God. आमी देवाचे पुत्र जातो. पळय मोगाच्यो न्हू, त्या देखूनच ह्या आमच्या पवित्रत्म्याक म्हाका चलून व्हर म्हणटा आसतना आमी कोणाचो ताळो आयकतो? पवित्रत्म्याचो ताळो आयकतो की म्हजोच ताळो हांव आयकता? त्या संवसाराचो ताळो? संवसारांत आमकां मस्त तरेचे कॉम्पिटेटिव्ह आसात आजकाल. आमकां हांवें सांगचें सारके, आनी एकलो सांगता ना हांवें सांगचें सारके, ह्या वाटेन वचू, आमकां मस्त एडवायस दितात. ना, आमी पवित्रत्म्याच्या ताळ्याक विधेय जात आसतना आमी चिंतूंक पुरो म्हाजें स्वातंत्र्य सोडून दिजें. हांवें पवित्रत्म्याक म्हाका म्हजो हात धरून चलय म्हणटा आसतना हांव म्हणलें ना, म्हजे प्लॅन्स पुरो गेले, म्हजे जाणवायी, म्हजी ज्ञान, म्हजी समजणी हांवें उपयोग सुद्दां ना, म्हाका खंयची वाट जाय आसली ती ना, म्हजे डिझायर्स, म्हजी आशा, म्हजी अभिलाषा हे पुरो हांवें सांडचे पडटा. पूण सांडल्यार खरें स्वातंत्र्य पवित्र म्हाका हाताक धरून चलून व्हरतना कीर्तन 37:24 भोव सोबीत सुंदर बसवणे, तो म्हाका हाताक धरल्या वेळार कशें बापायन भुरग्याक हाताक धरल्या वेळार भुरगें पडिना, तशें पवित्रत्म्यान हाताक धरल्या वेळार हांव पडूंक शकना. आनी थंय खरें स्वातंत्र्य आसा. दुसऱ्या कोरिंथीयांक बरयल्ल्या 3ऱ्या अध्यायाच्या 17व्या वचनांत वो आत्मो म्हळ्यार पवित्रत्मो, आनी खंय आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा. अशें आमकां स्वतंत्र आसता. आमी चिंतूंक पुरो म्हजें फ्रीडम गेलें म्हणना, हांव रियली वेन आय सरेंडर केलें हांव पवित्रत्म्याक टू यू लीड मी ऑन म्हणून हात दिता, म्हाका खरें स्वतंत्र आसता. तशेंच मोगाचें न्हू, आमी 8वें जावन आमी कितें करता, परत्यान तेंचो रक्तमासाच्या 9व्या प्रकार आमी रोमन्स 8:5-6 आयकला, त्या प्रकार आमी करूंक वेतो. पूण आमचे स्वतंत्र पवित्रत्म्याच्या हातान दिल्ल्या वेळार तकडी सारकें जाता, पवित्रत्म चलून वता. आनी 9वें जावन आमी वी स्टेप इनटू द अननोन. पवित्रत्म्याक हातां बी दिल्ल्या वेळार कशें भुरगें तिशीन कित्याक ताका वता, बापायन हात धरला, आपण काही चुकून वचूंक साध्य ना, बापायन हात धरला तो सारक्या व्हरता तसा. तशेंच आमी प्रेशियस स्पिरिट टेक माय हँड लीड मी ऑन म्हणल्या वेळार मी कांयच भियेचें म्हणना. आनी अशें आमी पवित्रत्म्या तूं म्हाका लीड कर म्हणटना तिके वाच पळय फिलिपियन्स 4:7, जवळ आमच्या जाणवाये आमच्या जाणवायेक साध्य नासले ते देणे देवाचे समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मोना क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत राखता. तुझे काय हार्ट फेल जावंक ना, तुझे हार्ट आनी तुझे मन डिप्रेशन येवंक साध्य ना. शांती समाधान येन तो राखता, सांबाळटा. तसली शांती पवित्रत्म्यान टेक माय हँड लीड मी ऑन म्हणटना पावस जाता. ती आमी मागया. सदांच आमची मुखलो भाग आसा मोगाचे न्हू, तो कसो टीचर, कसो एडवोकेट, कसो गाईड, हे मुखल्या भागांत ऐकया. आज इतल्याक आमी पवित्रत्म्याक सांगया. आता सांगिल्ल्या बरेच सांगया. Holy Spirit, precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. बापा जेजूच्या पुताच्या नामान हे आमचे मागणे. आमेन, आमेन.